साम पावलान तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप। देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची झडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आन घालन हांव तुका ताकीद दितां। देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा। सर्व सोंसणिकायेन तांकां बेश्टावन, तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय। मनीस खरे शिकवणेक उपगोंचो काळ येतलो तवळ आपणाच्या ओडण्याक लबदन कान कुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जम करतले। स्वताक आपले कान ते भेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले। पूण तू सर्व संगतीने जागृत राव, कश्टामध्ये सोंसणिकाय दाखय, सुवार्ता गाजोवंक वावूर, तुझे मनियारपण चलय। हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां, हांवें वेसो वेळ लागीं पावला। म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला। आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा। हो मुकुट नितीचो मुनसबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो। म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येण्याक अत्रेगोन आसलेल्या सोमेस्तांखी तो दितलो। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। म्हजे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतले सोम्या। म्हजें तोंड भरला तुजे स्तुतेन, दीसभर तुजे महिमेच्या गितान। म्हजे म्हातारे प्रायेर म्हजो तिरस्कार करिनाका, म्हजे बोळ उणें जातना म्हाका सोडून घालिनाका। श्लोक। म्हजे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतले सोम्या। पूण हांव तुजे निरंतर विश्वास दवरतलो, तुजी चड आनी चड स्तुती करतलो। म्हजें तोंड तुझे नितीवंतपण परगडतले, दीसभर तुजे थारान गाजयतले। श्लोक। म्हजे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतले सोम्या। सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हांव येतलो, तुझे नितीवंतपण तुझे एकल्याचे मात्र परगडतलो। देवा, म्हज्या भुरगेपणांतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय, आजून पर्यंत हांव तुजी विस्मिता परगट करीत आसा। श्लोक। म्हजे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतले सोम्या। म्हज्या देवा, तुज्या विश्वासी मोगा बसत विणो वाजोवन तुजी स्तुती करतलो, किन्नारी वाजोवन तुज्या मानाक गितां गायतलो, इस्रायेलाच्या पवित्र देवा। श्लोक। म्हजे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतले सोम्या। सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। तेदो आपले शिकवणेंत तो तांकां सांगी लागलो, शास्त्रांची सत्राय घेया, पांयांक गोळ न्हेसून भोवूंक, पेंटे सालांत सक्टांचो सालाम जोडूंक, सिनेगोग सभेंत मुखली बसकां आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस कुशी। लांब लांब मागणी करून ते विधवेंची घरां गिळटात, तांकां मेळटली कठीण क्यास्त। उपरांत जेजू देवाळाच्या खजाना समकार बसून आसता लोक धर्म पेठेंत दूड घालतलो ते पळोव नासलो। सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दूड घालतले। तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली, तिने तांब्याचे 2 पैसे कानीक घाले। तवळ आपल्या शिसांक सशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, हे धर्म पेठेंत दूड घाल्ल्या भितर सक्टां प्रास चड हे दुर्बळे विधवीन घाले। कित्याक हेरा सक्टांनी आपले ग्रेस्तकायेन भरोन उरलेल्यांतले घाले, पूण हिने आपले दुर्बळकायेचे कितें आसलें ते पुरा आपल्या पोटाची फोडूस तांतूं घालें। देवाचे उतर हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता।